राज्यात सध्या शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्या, पण शेतकऱ्यांक शेता करताना अडचणी येतात। साळगाव सारकिल्ल्या वाठारांतली शेत जमीन रेवड आशिल्ल्यान मशिनां घालून रोपणी करपाक मेळना। मानाय वा कामेरी घालून रोवणी करची पडटा। तेन्ना सरकारान तांकां अनुदान दिवचें म्हूण साळगावचो आमदार केदार नायकान मागणी केल्ली। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की RDA आनी शेतकी खात्या वांगडा बसका घेवन हो विशय सुटावो करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विशयाचो आस्पाव करता। 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्षात शेतान व्हरता। साखळे वाठारात एग्री क्लिनिक कोर्स सुरू करता अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली। तेच बराबर नाल्लाची आधारभूत किंमत वाडयता म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायकान आश्वासन दिले। आनीक रोपणी जेन्ना आमी रोपणी लायता आनी ती आतां स्पेशल ट्रान्सप्लांट करपाची मिशिनां आयल्या, ती मिशीन सुद्दां आमच्या साळगांव मतदारसंघाची शेतां आसा, सालिगांव, पिलेन, निल्ला, गिरी, सांगोळडा हे मिशीन घालपाक जायना। सो ताका लागून तांकां मॅन्युअली ती रावची पडटा रोपणी। सो हेजेर स्पीकर सर सबसिडी कांय ना, मॅन्युअली लेबर घालून जर लायतलो जाल्यार हेजेर सबसिडी कांय ना। म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आन्सर दिवचें की पयले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशिनाचें 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें, आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना, ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची। डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर ताचो विचार करता। एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा, पण ताजेर फ्रेमवर्क आनी गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय। एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे, अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्या अनुसार आमी विचार करता। त्या फुडें खरें म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना। म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप, कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप, ह्या हेतू सुद्दां आमी वर्किंग करूं येता। त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA ताचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता। RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता। एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें तेच विजन आसा। स्पीकर सर, आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी 9वी 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला, आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता। आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप, दॅट इज वन। 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो वॉकेशनल सब्जेक्ट आसा, जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जाका इंट्रस्ट आसा ताका शिकपाकूय मेळटा। तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली, जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या। आतां जवळपास आमचे भुरगे ही फावटी 3rd इयरान पावल्या। जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले, जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले। आनी म्हाका दिसता विजय एका सारखे खबर आसतली, ही इज अ BSc इन एग्रीकल्चरिस्ट। त्या खातीर एग्रीकल्चर घेतल्या उपरांत इन ग्रॅज्युएशन इन एग्रीकल्चराक कितलो व्हडलो स्कोप आहा तेच लक्षांत घेवन आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली, जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता। इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम करपाक शकतले, नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही, तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता। इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा। हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतान धाडटलो आनी शेतान शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो, तुका जावपा ना। पेरंट्स भुरग्यांक शेतान देवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतां देवपाक। कित्याक दिसभर ती घराक आज पयलीं आमी खेडो वयताले आनी पांय मातशें झाडान घेताले, रगत देताले, आतां भुरग्यांक जायना। नाल्लाचो एश्योर्ड प्रायस आहा 15 रुपया। आता प्रोड्युसर जो आहा तो होलसेल घालता ताका 30 ते 35 रुपया, आनी हांगा एग्रीकल्चरचो रेट आहा 15 रुपया। सो ह्यो 15 रुपया कित्याक केला म्हणजे 13 रुपयान जर घेतलो 2 रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांक दिवचो, पूण जेन्ना प्रोड्युसर 30 रुपया 35 रुपयान घालता आनी तुजो हांगा 15 रुपया म्हणजे तुजो रोल डिपार्टमेंटाचो कांयच ना। म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा, 15 रुपयाचे तूं 30 रुपया हे वाडयतलो ना नाल मंत्री वाडोवपाक जाय 15 रुपया रेट जो आसा तो म्हाका दिसता 20 रुपया दिता न्हू। 15 रुपया 15 रुपया मार्केटान 35-40 रुपया आसा परचेज करपाक, तुजे 15 रुपया आमचे 15 ते वाडोवंक जाय, तेजे विचार करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।